13वो भाग सान फ्रांसीस शावेराचे मरण. सगळ्यांक नमस्कार. आमच्या आदल्या भागांनी आमी सान फ्रांसीस शावेराच्या उल्लेखनीय मिसावाचो वावराचो अभ्यास केलो. आयज आमी आनी एका अध्यायान पावलां मारतात. ताचो चीनांतलो निमाणो प्रवास, ताच्या मरणाक पावपी परिस्थिती आनी दवरलेलें दायज आनी काथोलीक इगोर्जेचेर प्रभाव. शावेराच्या चीनांतलो निमाणो प्रवास. शावेरान आपलो निमाणो प्रवास सुरू केलो चीनांतल्या नव्या प्रदेशांनी क्रिस्तांव भावार्थ उमेदीन शिंपडावपाचो. ह्या व्हड आनी संस्कृतीक नदरेन गिरेस्त साम्राज्यान क्रिस्तांव धर्म स्थापन करपाचें हें ताचें ध्येय आशिल्लें. शावेराच्या मरणाचें कारण येवपी परिस्थिती. चीन प्रवासान शावेर 1552व्या वर्सा शांचून जुंव्यांचेर गंभीर दुयेंत पडलो. भलायकी इबाडीत आसून लेगीत ताची भावना आनी ताची वचनबद्धताय 1552व्या वर्सा निमाण्या स्वासा मेरेन स्थिर उरली. शावेराचे निमाणे दीस. निमाण्या दिसांनी शावेराक थळावल्या धर्मांतरीत आनी इश्ट हाजीर आशिल्ले. दुयेंत आसून लेगीत आध्यात्मीक मार्गदर्शन आनी आदार दिवपाचें काम चालूच दवरलें. ताच्या मिसावांक ताचें अखंड समर्पण निमाणे मेरेन तिगून उरलें. काथोलीक इगोर्जेचेर दायज आनी प्रभाव खोलायेन आशिल्लो. इगोर्जेचेर आपल्या वावरा वरवीं एक छाप सोडलो आनी फुडल्या पिळग्याक मिशनरांक प्रेरणा दिली. शावेराच्या योगदानाचो काथोलीक इगोर्जे भितरल्या सुरवातेच्या पद्दतीचेर म्हत्वाचो परिणाम जालो. ताची मिसावाची उमेद आनी क्रिस्तांव धर्म शिंपडावपाचो अनुभव संवसारभर फुडाऱ्याच्या मिसावांक प्रेरणा आनी मार्गदर्शन दिलें. शिक्षण आनी समाजीक उपक्रम. शावेरान शिक्षण आनी समाजीक उपक्रमाचेर लक्ष केंद्रीत केल्ल्यान इगोर्जेच्या ह्या वाठारांनी वांटो घेवपाक एक नमुनो तयार केलो. ताणें शाळा, हॉस्पिटलां स्थापना केल्ल्यान आनी सामाजीक न्यायाचो पुरस्कार केल्ल्यान सामाजीक उदरगतीन इगोर्जेचे भुमिकेचेर परिणाम जालो. ताच्या योगदानाक मान्यताय दिवन शावेराक 1622व्या वर्सा सांत म्हूण पाचारलो. ताच्या मिसावाच्या वावराची प्रेरणा दिवपी जिणेची गोवाय मेवली आनी इगोर्जेचेर एक टिकपी परिणाम उरलो. प्रेरणा चालू. मेले उपरांत शेंकड्यांनी वर्सां सान फ्रांसीस शावेर मिशनरी क्रिस्तांव आनी एकंदर इगोर्जेक प्रेरणा दिवपाचें काम चालूच दवरता. क्रिस्तांव भावार्थ शिंपडावन ताचें दायज आनी मार्गदर्शन उजवाडाक उरलां. सान फ्रांसीस शावेराच्या मरणान मिशनरी कामा खातीर समर्पीत केल्ल्या उल्लेखनीय जिविताचो शेवट जालो. चीनांतलो ताचो निमाणो प्रवास जरी ल्हान तरी ताचो टिकपी दायज काथोलीक इगोर्जेचेर खोलायेन आशिल्लो प्रभाव उणो जालो ना. ताका लागून भावार्थी आनी मिसावाच्या पिळग्यांक प्रेरणा मेवली. ह्या एपिसोडा खातीर म्हज्या वांगडा आयिल्ल्या खातीर तुमचे उपकार. मिसावाच्या उमेदीचो आनी क्रिस्तांव भावार्थ शिंपडावपाक अखंड वचन पद्दतीचो टिकपी परिणाम हाची गोवायकी म्हणल्यार शावेराचें जिवीत आनी दायज.